तुझे मोठे जेसू धाडटाय ओ मोगोळ खुंदीत बसताको आपलेंच जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता पवत विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता पवत विश्वास मोगूत जाता सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो येवकाराच्या मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन आमी सोंपलेल्या क्रिस्तिना सिल्वा पिंटो हाचे खातीर मागतल्या देवान सासणाचो विसो दिवन ताचे खातीर आमी मागुया. तशेंच मागुया आसलेगाद मीस आमचे फिरगोजेक 400 वर्सां भरता. देवान किरीत भाशेन आमकां सगळ्या फिरगोजकारांक उमेदीन भरून ओदीक आमी सुफोड जावंक आनी आमचे फिरगोजेन जाता तितले जिवाड वस्तू आमी ओदीक आनी ओदीक आमच्या धर्मीक वाटेन बरेपणाक पडटात त्यो करूंक वावरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुजे लागीं आसा तितले वीक आनी मोसया पाटल्यान ये. जेजू तरणाट्याक हें आव्हान दिता. दर दिसाक आमकां तोच दिव आमकां आमचे लागीं उदारपणान आपली सेवा करूंक आनी पाटलावदार कशी ह्या संवसारान जियेता आसतना ओदीक उदार मनान ताची खबर बरी खबर देवाचें उतर आमी परगटूंक आमकां आज किरीत भाशेन जेजू ह्या वेळार उलो मारता. तर हीच जाप आमी आयकून आमचे जिवितान देवाचें उतर परगटूंक आमी वावरूंक आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बोड ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. आनी पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं आमी बोर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून थोडान उचारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी पोरमणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सोबेक सवस्कायेन तुजी भोक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुताची सुक्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप. देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकांनी. आमची ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपली भुरगीं केली आनी असो आमकां जिवो बोरवासो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हळ्यार पाड जावन नजो तसलें सारकें निश्कळूंक कदींच भावना तसलें कित्याक तें तुमकां सरकार सांबाळून दवरला. तयार केल्ली सोडवण निमाण्या काळार उगडापी जायसोर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो वगत जिन्साचे उपद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातून तुमी संतोशान मुरकटल्यात. हे परी जशे विनाशी भांगार कोसाक लावून तपासतात तशें तुमच्या भावार्थाचें ओदीक उंच मोल गोमून येतलें आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाकांनी व्हडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवंक ना तरी तुमी ताचो मोग करतात. आजून ताका पळय नासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून
उतरां वर्त्या आनी मोहिमेन बोल्लोल्या संतोशांत तुमी मुरगोडटात आनी तुमच्या भावातांतले उपसता तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. पोतून म्हणुया, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगल्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती, तांचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. जबाब: सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपली भोगती करतल्यांक तो जेवूंक खावूंक दिता. आपलो करार सदांच मनांत दवरता. राष्ट्रांचें दायज आपले पोरचेच्या हातांत घालून आपल्या कर्तुत्वांचें तिका बोळ दाखयता. जबाब: सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. आपले पोरचेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणाक स्थापून दिता. पवित्र ओर्चीत ताचें नांव, ताची वाखाणणी तोखता नितेकाळी. जबाब: सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. उद्गार: सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो गरीब. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. मार्क पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बरे गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हळें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणाय, जिवेशी मारूं न्हय, पोरदुवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गवाय दिवं न्हय, लबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणांतान हें सगलें हांव पाडून आयलां. तेन्ना जेजून ताची नदर मारली आनी ताका ताची आपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी दुडू गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार तेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून खोंतवलो आनी दुखाबरी जावन कोडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हळें, गिरेस्तकाय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण. हीं उतरां आयकून शीस तोटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्डेंतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचे दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगलें घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, संवसारांत आमकां शांती, संवसारांत आमकां खुशालकाय आमी आवडेता.
आनी दर एक मनीस आपल्या लागीं कितें आसूं वो केदोय व्हडलो तो जावं संवसारांत तो शांतीक आशेता. अशेंच कितें एक तरणाटो जेजूशी येवन किरीत भाशेन आपल्याक उदीक आनी उदीक सासणाचें जिवीत मेळूंक आपल्याच्या जिवितान शांती समाधान मेळूंक जेजू लागीं प्रश्न करता. आनी जेजू ताका अशें म्हणटा, बरो गुरुजी हांवें कितें करूंक जाय हो प्रश्न तो विचार करता तेन्ना तो म्हणटा, म्हाका बरो कित्याक म्हणटा, एकाच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय, तूं आज्ञा जाणा. भाव भयणीनो, आपूण सगल्यो आज्ञा पाळटा, देवाची सुमूड मोजेसान दिल्ले प्रमाणे आपूण चलता हें तो तरणाटो दाखोड करता. पूण जेजू ताच्या काळजांत कसलो आवंडो आसा तो जाणा. ताका शांती, ताका खुशालकाय जाय. पूण तो आपले गिरेस्तकायेक चिकटून आसता, आपले गिरेस्तकायेक लोबदोन आसता. इज पॉजेसीव अबावट हीज पोजेशन्स. आनी हें जेजू बेस बरें जाणो जावन ताका म्हणटा, तुजे लागीं आसा तितलेंय वीक आनी मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी बाबा भयणीनो, हो तरणाटो निराश जाता. आपल्या लागीं आसलें तें विकूंक ताका नाका आसलें, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली आनी गिरेस्तकायेक तो एकदम चिकटून आसलो. जायते फावटी घडीक आमकांय जिवितान अशेंच घडटा. आमकां सगलें समाधान करूंक आमी वावुरता, आमी सगले संवसारांत आमचे लागीं आसा तितलें आमी जायते फावटी तें दिवंक आमी फाटीं उरता. घडीक आमी सगले भक्तीन सगल्या मनान आमी देवाची भक्ती करता, पूण घडीक आमचे लागीं आसा ती गिरेस्तकाय, आमचे लागीं आसा तें सगलें पोजेशन आमी दिवंक जायते फावटी फाटीं उरता. घडीक आज जेजू आमकां म्हणटा, तुजे तालेंत आसात ते बऱ्याक वापर. तुजे कडेन हांवें जाय त्यो वस्तू दिल्यात ते समाजाच्या बरेपणा खातीर वावर. आमी जायते फावटी घडीक कुडनाटकायेन, आमी घडीक बेसार मायेन, आमी घडी आपलेपणाक लागून जायते फावटी फाटीं उरता. कृपा आमकां मागुया, उदीक खालती आमी जावं देवाची सेवा करूंक उदार मनान जेजूक मानता तें जिवीत आमी जिवंक, देवाचें उतर पुरगोटूंक आमी उदीक आनी उदीक ताचें राज विस्तारूंक वावरूंक आमकां सगल्यांक कोतकोतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C26, पेज नंबर 39. C26. मोशा बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देवापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाड्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं ह्या आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सुर पदवीदारान सासणाचे देवा, सूर काड्यान सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमताव, जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगटाव.
तीर बरवशान ताची मोहिमेमो तेण्या कोंतरेकताव देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरोवन तरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोळबरांचो सर्वेस सर आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांव येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक वराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया, तुज्या कुसा आनी पुनोची बोंदपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सरतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवंडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चौपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, ची कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थारणे पडूं दिना पूण वायटेन सर्वेस्परा वायट्यांतले आमकां निवादय करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांगळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकार जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्या सूख माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं.
देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा. शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हज्या जेवणाक येयात, भावभयण खोशी बसात, म्हज्या कुडी रगतान कुशीदाद ओसायात. म्हज्या जेवणाक येयात, भावभयण खोशी बसात, म्हज्या कुडी रगतान कुशीदाद ओसायात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें.
प्रार्थुया. काकलूत सारा बापा, सरवून दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशेंच ह्या जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरवेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उत्सुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. विंचलोल्या आदारी बिस्पा खातीर मागणें. सगळीं बरोबर. भोवमोगाच्या बापा, आमच्या सासणीक गवड्या तरेतरेच्या म्हणयाऱ्याचे सेवेन आनी मोगान तुजे पवित्र सोबेक तूं राखताय आनी चलयताय. तुज्या पुता जेजूच्या जाग्यार तुजे पवित्र सोबेन गवड्याची पदवी दिवन तुज्या हिंडाची सेवा करूंक तुज्या चाकराक सिम्यांक तुवें विचून काडलाय. देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी तुजे लागीं मागताव. तुज्या सेवकाक आनी आमच्या गवड्याक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आनी बऱ्या गवड्याच्या सुगुणांनी नेटय. जेजू बोरी आपलें जिवीत आपल्या शेड्या पासत भेटूंक आनी क्रिस्ती सुपुर्णायेचे वाटेन तांकां चलून व्हरूंक तुजे जाणवायेन, शक्तीन, बुदीन आनी भोक्तीन ताका बोर. आनी आमी आमच्या गवड्याचे जतनायेन आनी ताच्या फुडारीपणा खाल तुज्यो खालत्यो उर्बेवून आनी विस्वासी शेड्यो जावन एकूच हिंड कसो तूं आपयताय त्या परिशदेच्या मार्गावेल्यान चलून आमच्या गवड्या बरोबर सासणाच्या जिविताक पावो शिकोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. आयकोल्या उतराच्या स्वारा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या हुंड्याक वचनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकाक आनी बाबातान सदांच करी क्रिस्तांव सांगच्या. सासणाच्या जिवितांत